आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वापरून मेर्शे जंक्शनाचेर आता ट्रॅफिकाचे बरे तरेन नियोजन जातले अशें येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन सांगले। गोंय आधुनीक तंत्रगिन्यानाच्या दिकेन यशस्वी पावलां मारीत आसा। हाचे खातीर गोंयाक वेगवेगळ्या मळार पुरस्कारूय मेळिल्ले आसात। आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हे आनीक एक बरें पावल आनी हातूंतल्यान अपघात जावपाचें प्रमाण उणें जातलें तशेंच प्रदूषण लेगीत कमी जातलें अशें येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन सांगलां। आमकां तरी गोंयची स्टेट म्हूण आनी खास करून गेल्या 4-5 वर्सां आमकां वेगळेच भाशेन गोवा स्टेट फुडें वयता म्हूण वेगळे वेगळे मळार आमकां एवॉर्ड केल्ले आसा इवन इंडिया टुडे। आनी आज म्हाका खुशी भोगता की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स which is a new field where everybody wants to adopt for the betterment of the particular sector, आज गोंया आमी फुडें वचपाची पावलां मारता। सुरवाते म्हाका खुशी भोगता की जे मेर्शे जंक्शनार इतले प्रॉब्लेम जाताले ट्रॅफिकाचे म्हण नाका, खूब लोक मेलेय बीन आनी थिंगा इतले बिजी आसा आनी हे रियल टायम डेटा म्हणजे थिंगा कितें घडटा, एक एम्ब्युलन्सूच तरी पास जाता जाल्यार ते पयले रायट ऑफ वे दिवपा जाय। ते आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स यूज करून जुमकन ते सिग्नल चेंज जावन तुजी ट्रॅफिक पयली क्लियर जातली। ही शक्ती आसा हे टेक्नॉलॉजी वापरले म्हणटकूच। आनी हे भाशेन आमचो डिपार्टमेंटाचो एक प्रयत्न चालू आसा की आमचे जे कॅमेरा एक्झिस्टिंग आसा जायते कडेन ते चलना, आउटडेटेड जाला। सॉफ्टवेअर चेंज केल्यार ती यूज करपाक मेळटले आनी ते डेटा पुलिसे म्हण नाका, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट एन्फोर्समेंट सेक्शना म्हण नाका आनी वेगळे वेगळे कडेन हे इन्फॉर्मेशन आनी डेटा आमकां यूज करपाक मेळटले। आज सक्सेस हुंचे स्किमीचे एकूच जाता की रियल टायम डेटा मेळपा जाय आनी ते डेटा कशे वापरपाचे ते म्हाका दिसता गव्हर्नमेंट एजन्सीज, गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटाचे आसता। म्हणून हांव समजता ही एक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ड्रिवन ट्रॅफिक मॅनेजमेंट जे बेंगलोरा एक अनुभव आमकां मेळ्ळले आसा की एक्सिडेंट कमी जाला, पोल्युशन कमी जाला, जंक्शनाचे रावप कमी जाता, कित्याक तितलेच एमिशन कमी जाता, कार्बन डायऑक्साइड व कार्बन मोनॉक्साइड रिलीज जाता ते कमी जाता। हे तरी गोंयान जावपा लागले जाल्यार म्हाका दिसता हे एक बरी गोष्ट आमचे ट्रान्सपोर्ट सेक्टरान आनी पोल्युशन रिड्यूस करपाक हे एक स्टेप पावल मुखार वयतले।